Yes, definitely will help the people to realize the truth. कित्याक हे मूवी आम्ही पळयता की इट इज व्हेरी हार्ट टचिंग मूवी आणि इट इज ऑन द रियल लायफ ऑफ अवर ग्रेट लिडर छत्रपती संभाजी महाराजाचेर हे मूवी आसा. आणि म्हाका दिसता कितें इन टेक्स्ट बुक वॉट वी रीड द स्टुडंट्स आर नॉट तितले इन्स्पायर जायना कित्याक ते वाचप आसता. सो दे लिटल बीट बट जेन्ना तूं विज्युअल जेन्ना एक मूवी पळयता ते विज्युअल तुजे तकलेन ते परमनंट उरता. सो दिस टायप ऑफ मुवीज शूड कम मोर ऑन अवर नॅशनल हिरोज आणि अशे मुवीज येवन भुरग्यांक खंय तरी प्रोत्साहन मेळटलो. कित्याक आयज आमी जे मुवी चडान चड पळयताले ते छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर पळयताले, आमचे महात्मा गांधीचेर पळयताले, सो असले हेंचेर पळयताले, सुभाषचंद्र बोस. आतां कितलेशे लिडर्सांची आमचे पिक्चरां येयलेले आसा, वीर सावरकराचेर मुवीज येयलेले आसा. सो अशें जेन्ना हे संभाजीचेर मुवी येयले जाल्यार म्हाका दिसता इट हॅज मेड अ ग्रेट डेंट ऑन स्पेशली ऑन द यूथ. आमी म्हणटा की असले मुवी फक्त आमचे सिनियर लोक जाणटेले लोक पळयता या ते पेरंट्स पळयता ना. आयज हे मुवी म्हाका दिसता चडान चड डिमांड आसा आमचो युथाचो आनी स्टुडंट्साचो. चडान चड हांवें थिएटरान पळयता भुरगीं स्पेशली यंगस्टर्स हे मुवी पळोवपाक लागलेले आसा. आणि तेज्या लागून परत एकदा हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा जेणे हे मुवी टॅक्स फ्री केले. एक बारीकसो डिमांड आमचो ऐकलो, तसोच आनी एक डिमांड जो आमी घातलेलो आसा सीएमाचे फुडें कितें स्टुडंट्सांक लागून फ्री तांकां एक शो तरी एवरी थिएटरान त्या भुरग्यांक लागून फ्री शो दवरचो म्हणून हे डिमांड म्हजी गव्हर्मेंटा कडेन आसा.